मातेवाचे शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसाकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण स्नानदाता जुवांव, कोण कोण इलिजा, दुसरी जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगत मांसान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितले स्वर्गार बांदलोले जातले आनी तूं संवसारान सोडशी तितले स्वर्गार सोडलोले जातले. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगी नाका जावंक शिसांक खर आज्ञा दिली. तेन्ना थावन जेजू आपल्या शिसा कडेन अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो, आपूण जेरुजाल्याक वेतलो, जाणट्याचे पोरोम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतले जायते सोंसतलो, मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जिवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें ओलून पेद्रूक सांगलें, चल सैताना, फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आडकोलेचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणी देवाची न्हय पूण मनशाची. देवाचें उतर हें.